आतां कंपेर केल्यार म्हजें ल्हानपण हांव परतून म्हाका येयचें म्हणून बघता. आमच्या सरकाराचे इश्यू काले म्हळ्यार आमी लोकांक ब्लेम करचे, सरकाराक ब्लेम करचें पडटा. इम्प्लिमेंटेशन प्रोसेस आसा न्ही आमचें मस्त पाड आसा. ही कॉफी थंड जावन आयली. हूण कॉफी मेळ्ळ्या बरें. तुमी एक आय लव यू म्हूण धाडलें म्हूण चिंतया आनी त्या भुरग्यान दुसऱ्यान चिंता तर प्रॉब्लेम जाता. तूं शिरकलोय तर तुका बेल लेगी मेळना. मुस्तानाक तशें ट्रॅप केल्लें आसा. आमची सोसायटी इज ऑल स्टिग्मा टायप. हय, एक पुटे गेल्ल्या पंत आमी चिंता एकल्यान सूख केल्यार तो सुखीदार. आतां हांव वया पडटा, बाप वया पडटा, कोणया पडटा, तें खासा जावंक आयकना. कित्याक म्हळ्यार हें ट्रावमा ताका इतलें आसा गी, गुंडायन आसा गी, दादले म्हळ्यार जायना, आपोडले म्हळ्यार जायना. कित्याक ताका तितलें गलीज जालां तें. भुरग्यांक जल्म दिवचें सगल्यांक गरजेचें. जल्म दिल्ल्यान तें भुरगें वाडटा म्हूण जायना. तूं सुरू कर न्ही, यू स्टार्ट. तूं पयलें सुरू कर. तो करना म्हण तूं करना रावं नाका. मोरणाची रीत करता आसतना एक सेंटेन्स आसा थंय, ताका बऱ्या रितीन जिवंक मौन आसलें म्हणून. म्हाका बारी पसंत तो शब्द. आज मस्त फॅसिलिटी आसात पूण ते स्ट्रेंथ ना भुरग्यांच्या भितर विथस्टँड करूंक. पळय हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. हप्त्या केकांनी सदनाची जिनी कार्मेल कॅफे. कार्मेल कॅफे. Carmel Cafe, a sip from the cup of life. कार्मेल कॅफेच्या सर्वीक्षकांक म्हजो प्रणाम. हांव तुमची होस्ट लिझा रॉड्रिगज. आयचो एपिसोड भुरग्यां खातीर समर्पीत. कित्याक आमकां खबर मेळ्ळा की 6 जाणां भुरगीं कार्मेल कॅफे भोव पसंत करून पळयतात आनी हाची भोव व्हडली अभिमानी म्हणून. त्या देखून आज नोव्हेंबराची 14 तारीख सर्व आमच्या भुरग्यांक आमी तांच्या दिसाचे रास उल्हास पाठयत आसतना इतलेंच हांवें सांगचें. ल्हानपण एखाद्या वेळार एका भुरग्याचें सुबीत जालें तो व्यक्ती मुखार वचून समाजांत एक बरो नागरीक जावन रुपीत जाता काय. तशेंच ल्हानपणार एखाद्या वेळार एका भुरग्याक भोव चड अन्याय सोसूंक मेळटा, एका अपराधी मनोभावान ताका वाडचें पडटा वा ताचे वयर जुलूम चलता. असल्या संदर्भारी मुखार वचून तो व्यक्ती वा तें भुरगें एक समाजीक कंटक जावन बदलची साध्यता आसा म्हूण सांगून मनशास्त्रज्ञ आमकां सांगतात आनी हाचे वयर सबार संशोधी सल्ल्यात. अशें आसतना एक सुबित्त भुरगेंपण वा बाळपण हर एका व्यक्तीची आशा मात्र न्हय, तांचे हक्क समेत. तर आज भुरग्यांची हक्कां कसली, भुरग्यांक कानून कसल्या रितीर ऍप्लिकेबल आसा, तशेंच कानूनांत भुरग्यांक कसलें रक्षण आसा आनी एखाद्या भुरग्यान अपराध केलो जाल्यार ताका कसली शिक्षा आसा हाचे विशयांत आमकां माहिती दिवंक आमचे सांगाता आसात मनादीक बाप रायन पिंटो. एक कार्मेलीत याजक मात्र न्हय आसतना एक वकील सामाजीक आपली सेवा ते दिवनूच आसात. थोड्याच तेंपा आदी LLB डिग्री जोडून हायेस्ट मार्क्स घेवन रँक होल्डर जावनी ते आसात न्हय आसतना प्रस्तुत बँगलोरांत आपले LLMचे शिकापी ते करूनच आसात. तर या तांचे लागीं आज आमी उलया. तर फादर रायन पिंटो सर, आमच्या वीक्षका तर्फेन आमच्या कार्मेल कॅफे टिमा तर्फेन कार्मेल कॅफेच्या ह्या आंकड्याक तुमकां स्वागत म्हणटा. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. येस. तशें आमच्या मोगाचे फादर इन लॉ, आमी सगळें तांकां मोगान फादर इन लॉ म्हणा पळोवचें. कारण इतलेंच फादर ते पद्र्याप आनीक ते प्रस्तुत लॉ करनासत जाल्यार फादर इन द लॉ म्हणून ताका आमी आपयता. सो फर्स्ट ऑफ ऑल फादर तुमकां कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा कित्याक LLB जाली आनी हायेस्ट मार्क्स काणून सगळ्या 110 कॉलेजींत ते तुमचे हायेस्ट मार्क्स म्हणून हांवें आयकलें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉंग्रॅच्युलेशन्स म्हणटा आसतना फादर इन लॉ म्हणटना तुमकां कशें भोगता? फादर इन लॉ म्हणटना बरें बघता, थोडे फुडें आसूंक येता. हय, पूण इट इज नायस टू बी एन एडवोकेट. हय, सो आय फील प्राऊड. स्पेशली आय फील प्राऊड काय लागी म्हळ्यार म्हज्या प्रोविन्सान म्हज्या कार्मेलीत पाद्रापान म्हजेर विश्वास दवरून म्हाका हें दिल्ल्या खातीर आनी देवाची विस्तार आशिर्वादां म्हजे थंय आसल्या खातीर इट इज नायस अँड गूड फिलींग. हय, कित्याक म्हळ्यार म्हजें एक मिसांव आसलें जिवितान. एक जिविताच्या अखेरेक एक दादोसकाय जायचे, खाले म्हणी करीचे, कोणाक म्हणी आमी हेल्प करीचे. सो आमकां आमी मस्त बरेंपण करयत. सो त्या पासून सो फादर इन लॉ म्हणटना तुमी पांय वाट्टान आसूंक येता. हो न्हू, इट्स ओके. सो इट्स नायस, इट्स गूड फिलींग. बरो अणभव, बरें भोगप. थोडे फावटी सत गजाल आमकां कळटा आसतना हांवें थोडे फावटी बसून म्हज्यातल्याक हांसचें. हय, जें कितें आमी पळयता लोकांक थंय आमी तांच्या थंय वचून पळयता आसतना दुसऱ्यांत आसता. हय हय. सो जाय म्हण न्ही, पूण सन्निवेशाक संदर्भाक लागून मनीस तशें करता. पूण जर तांकां बरें गायडन्स मेळ्ळें, आतां आज आमी भुरग्यांच्या विशयान उलयता आसतना तुमी स्टार्टिंगार सांगलें, तर तांकां बरें गायडन्स मेळटा तर समाज बरी जाता. हय. अशें आसतना फादर तुमची एक ल्हानपणांत तुमच्या जिणेची एक वळख आमच्या लोकांक आमी दिवचें जाल्यार तुमच्या कुटुंबा विशयांत एक ल्हान झळक आमकां दितात गे. ओके.
हांव गांवांत फर्माय फिरगजीचो आदी ओमजूर फिरगज भाग्यवंत कुटुंबाक समर फिली फिरगज ओमजूर फिरगज ते म्हजें बाळपण सुरू जाल्लें थंय म्हाका भोवतीसम मेळ्ळो. आमी सदांच 5-6 किलोमिटर 2 गुडे सोडून सकला जडून आमी वेचारले. सो बारी सोबीत मेमरीज म्हाका उडास आसा अबावट टू माय वट्टू ती सूड काडून वेचें राती. आतां पुरा क्रिस्मसाक पुरा मिसां पुरा 7 वरां जातात. आमी आसतना 12 वरां मिसां पाटयतना सूड काडून येवचें नातल्यार इगर्जींत बसून मायेच्या या व्हडली मायेच्या मम्मीच्या उस्क्यार न्हिदचें. दीज आर ऑल गूड मेमरीज. हय बाबा तशें आमकां मेळ्ळो. पूण ताच्या घिसडीत देवान आमकां एका सन्निवेशान घालून आमकां मस्त घट केला. खंय जाल्यार रावोंक शकता हांव, खंय जाल्यार जिवोंक शकता हांव. सो हांव गांवांत पेरमायसो म्हणलें. म्हजें पप्पाचें नांव रिचर्ड पिंटो. ताका हांवें म्हणचें पप्पाक नांवान तो रिच काळजान तो रिच. ओके हय नांवान तो रिच काळजान. हांवें पदरा म्हजे फाय वट्टा आसतना घरा तोटांनी आसा न्ही हांवें सांगचें पप्पाचें नांव रिच. ओके नांवान तो रिच तशें. सो तशें पप्पाचें रिचर्ड पिंटो. माम्मेचें नांव सेलीन पिंटो. हय ती गांवांत सिद्धेघाट्टेची. भयण रिनिटा पिंटो मनोज मोंतेरा लागीं काजर जावन तांकां एक अलोरा म्हणलें धूव आसा, धूव भुरगीं आसा. ती न्यूझिलंडांत सेटल जाल्यात. पूण ल्हानपणाचे आतांचे भशेन आतां कंपेर केल्यार म्हजें ल्हानपण हांव परतून म्हाका येयचें म्हणून बगता. आमी करतलीं तीं पोखरी बोनां. ओके आमी वचून गुड्या वचून ह्या समरांत ह्या रजेर गुड्या वचून बियो काडटलें हांव. ओके भात वयतलें हांव. ओके सारें वयतलें हांव. गोरवां सकाळीं उठून गोरवांक दरकासा धाडचें आसलें. सो वेरी ब्युटिफूल मेमरी. हांव तुका एग्जाम्पल दिता. पळय एका इस्काला गेल्लो एका भुरग्याक आतांक बॉल लागलो की तो बॉल लागलेंत भुरग्याचें हात फ्रॅक्चर. सो आमकां आतां कांय पडल्यार कांय जायना. कितें म्हळ्यार त्या मातयेची स्वास मातयेची घटाय ते प्रकृतीची सोबायेन आमी वाडले जाल्यार आमचें बाळपण मस्त बरें जालें. सदां जावन म्हजें बाळपण हांवें म्हज्या व्हडली म्हाज्या मम्मीच्या घरा थंय मस्त काजीन जाल्ल्या वरी तांच्या घरा हांवें स्पेंड केलें. सकाळीं पोपलां हिसोबेचें मागीर खेळूंक सुरू केल्यार एका सकाळीं 9 वरार मागीर येवचें 1 वरार जेवणाक मागीर सांजे 4 वरार. ओके सो आमचें बाळपण इज सुपर्ब. आमकां बरेंकन वागयलां. स्पेशली आमच्या व्हडली मांय आनी आवय बापायनी कश्ट आसले पूण कश्टांत आमकां सोलवणी म्हणून जिखत मेळ्ळा. सो आज आमी आज आमी तें धैर्यान रावता. कितें वी कूड फेस एनी डिफिकल्टीज. खंयचेय कश्ट आल्यार फेस करून फूड करून वेची सकत. सो तें आतां म्हणटात आतां सगल्यांक प्रेशर आसता, सगल्यांक सायकोलॉजिकल प्रॉब्लेम आसता. ते आमकां बेजिकली आमकां तें ल्हानपणांतल्यान तें फेस करूंक सकत मेळ्ळ्या वरवीं खंयचे सिच्युएशनाक घाला कश्ट आसूं दी बोरें आसूं दी घाला वी कॅन एडॉप्ट. हय कशें आतां एक मणको आनी बालदेन घालता आसतना लो उजो करता आसतना त्या उण उदकाक एडॉप्ट जाता स्लोली कम्फर्ट. वय तशें आमच्या जिवितांत ल्हानपणां इतलें आमकां खालें म्हणटात डेवलपमेंट मेळ्ळें की सो तें आज मस्त फॅसिलिटी आसात पूण तें स्ट्रेंथ ना भुरग्यांचे भितर विथस्टँड करूंक. पळय तें गरजेचें. तें बेजिकली येवचें भावार्थांत आनी कुटुंबाच्या वाडावळ्यांत आमी खंय वाडटा तें गरजेचें. सो आमचें एनवायरमेंट एक म्हणटात आवयची कुस्व एक एनवायरमेंट, आमचे समाज एक एनवायरमेंट. मागीर व्हडले गांव फादर आमच्या म्हालगड्या पादरा बरोबर आमी मरतल्या उपरांत देवाच्या त्या एनवायरमेंटान आमी वय आमी वेता. सो दॅट इज अ ब्युटिफूल थिंग. सो माय मेमरी वीथ हांव मस्त पोखरीचेर हांव मस्त पोखरी. म्हाका हांवें सांगलें म्हाका घडये ट्रान्सफर आसताले. ल्हानपणांत बेंगलोर आहलो, ताच्या उपरांत कुलशेखर सेंट जोसेफान शिकलो, ताच्या उपरांत उजिरे गेलो SDM, ताच्या उपरांत राजेश्वरान शिकलो सेमिनरी सुद्दां. सो पूण इट वॉज नायस जर्नी, ब्युटिफूल जर्नी. सो म्हाका बाळपणाचें परतून तें बाळपण जाय म्हूण बगता. आमी सांगाता आसतले हांव काजीन सांगाता मेळटलें हांव जॉय. देर वॉज जॉय. खाली संतोष न्ही इट्स ग्रेट. एक खालें तें बघप. आमकां ल्हानपणांत आतां आमी भुरग्यांच्या हक्का विशयान उलयता. चडावत आमकां फंडमेंटल रायट्स मेळसांग एकच पूण स्पेशली भुरग्यांक कसले रायट्स आसात आनी एका पेरंट वा टिचर जावन वा समाजांतली मनशां जावन त्या भुरग्यांक ती हक्कां आमी कशें दिवं येता हाचे विशयान तितलोसो उजवाड सांगयतात. ओके बेजिकली हांवें चिंतल्या प्रमाणे आमकां पुरेंक लिटरसी आसा. बरोवंक शिकोवंक सगल्यांक गोत आसा पूण अवेरनेस मस्त उणें आसा.
न्ही आमकां फेसिलिटी ना म्हूण न्ही, सवलती ना म्हूण सवलती मस्त आसा. आजकाल आमी गूगल केल्यार कितलें मेळटा, पूण ते अवेरनेस कशें आमी समजचे, कशें आमी आपणायचे, ओके, मस्त अवेरनेस आमकां उणें आसा. ताकाच आमची हक्कां कितें, आमकां अशें सवलती कितें आमकां सडावत कळना. आमी सडावत जावन थर्ड पर्सन येता, तें वचून समजून कळोवची ते काले म्हणटा ते पेशन्स आमचे थंय ना. आमी बेजिकली पळयलें आमचें तें. सो एक बेजीक थिंग थोडे फावटी एक कातां करचें जावन दी या कालें करचें जावन दी, आमकां इतलें बगता की आमी थर्ड पर्सन येता, कोण येवचें कालें करचें. तूं थंय गेल्ल्या वेळार तुका कळटा कितें आसा कालें आसा तें तुजें तन करयेत, पूण मनशाक करूंक नाका. सो आतां भुरग्यांची हक्कां म्हणटा आसतना आमच्या कॉन्स्टिट्युशनांत बरें करून भुरग्यांक हक्कां दिल्यान. पयलें हक्कां म्हळ्यार काल्यांकी म्हळ्यार शिकच्या विशयान ती हक्कां आसात, तांकां राखच्या विशयान ती हक्कां आसात. सो इट इज बोथ एज्युकेशन अँड ऑल्सो द प्रोटेक्शन. हय, दोनी आसात. ना आमचें कॉन्स्टिट्युशन इज रायट, आर्टिकल 21 इज सगळ्यांक एनकम्पॅस करता, सगळ्यांक येता. सो भुरग्यांक बरें करून पळयनातल्यार या तांकां खंयच्याय कारखान्यान घाल्यार ताका प्रोटेक्शन आनी पूर आसा. सो बेजिकली आज आमी काल उलयांक म्हळ्यार एज्युकेशना विशीं उलया. सो रायट टू एज्युकेशन एक्ट आसा 2009. सो बेजिकली ते एज्युकेशन ते एक्ट आयिल्लें काल्याक म्हळ्यार दोन केस इम्पॉर्टंट. उन्नी कृष्णन आनी एक आंध्र प्रदेश, दोन केस आसात. मोहिनी जैन म्हणून, ओके, ते आमच्या एक आंध्र प्रदेशान घडली, एक कर्नाटकान घडली. तातूंत काय जाता म्हळ्यार पयलें शिकचें रायट तें डिरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी म्हणून आसा. ओके, देर आर टू इम्पॉर्टंट आमच्या कॉन्स्टिट्युशनान दोन गरजेचे संगती आसात. एक फंडमेंटल रायट मुळावे हक्क आनी एक डिरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी म्हणून आसात. आतां मुळावे हक्क काय जाता, चिंतया म्हज्या लायफाक कालें हें जाल्यार हांवें कोर्टीक वचयत. सो कोर्टींत हांवें तें सांगितालें म्हजें रायट वॉयलेट जालां, ओके, म्हाका बरे फेसिलिटी नात, ते हांवें कोर्टीक वचून ताका आमकां कोर्ट कालें की रेमेडी दिता. ओके, वेर देर इज अ रायट देर इज अ रेमेडी. ओके, सो तशें आसा. पूण डिरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी म्हळ्यार ते गव्हर्मेंटाक कालें म्हळ्यार इज अ ड्युटी ऑन द गव्हर्मेंट. हय, ते कोर्टा मुखार हाडूंक जायना. कोर्टा मुखार हाडून ताका पयलें तें शिकचें एज्युकेशन रायट तें 4th पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्युशनान आसलें, 4थ्या पार्टान आसलें, डिरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. आतां काय जाता, हे दोन केस मेन इम्पॉर्टंट कालें म्हणटात घटन जाता. सो हाचे उपरांत जे कितें डिरेक्ट प्रिंसिपलांत आसलें तें हक्क तें फंडमेंटल हक्क करता, आर्टिकल 21A करतात. सो तशें जाल्ल्या वरवीं रायट टू एज्युकेशन एक्ट 2009 ह्या आर्टिकल 21 मुखांत फ्री अँड कंपल्सरी एज्युकेशन बिलो द एज ऑफ 14 खंयच्या इन्स्टिट्युशनान. ओके, कितें जाता ह्या आर्टिकलांत हे अवेरनेस आमकां चडावत ना. आतां हांव एक म्हजें एक रिसर्च फील्ड करन आसा, म्हाका एक रिसर्च फील्ड दिला. हांव एक करन आसा इम्पॅक्ट ऑफ रायट टू एज्युकेशन एक्ट ऑन द मायनॉरिटी क्रिश्चन एज्युकेशन इन्स्टिट्युशन इन दक्षिण कन्नडा म्हणून हांवें एक रिसर्च करन आसा. सो म्हाका कळ्ळे प्रमाणे मुस्तनाक हें अवेरनेस ना. आमकां कितें जाता ह्या हक्का प्रमाणे, जर तर तुका खंयचेंय इस्काल तुका एज्युकेशनाक काणये नातल्यार तुवें कोर्टीक वचयत. ओके, अशेंत इट इज अ कंपल्सरी सेंट्रल एक्ट. आतां कितें जाता चिंतया, आतां तूं थोडे म्हणूंक पुरो आमी मायनॉरिटी एज्युकेशन तें पुरो म्हणूंक पुरो, कित्याक जर तर तें भुरगें त्या इस्कालाक येता तर कोर्ट आनी खंयच्या गव्हर्मेंटान, सेंट्रल गव्हर्मेंट, स्टेट गव्हर्मेंटान ताका फंड करीचे, ते फुयचे कितें आसात ते त्या इन्स्टिट्युशनाक फंड करीचे. ओके, रिइम्बर्समेंट म्हणटात. ओके, आतां मुस्सन कालें करतात म्हळ्यार इस्कालां दे टेक द गार्ब ऑफ मायनॉरिटी एज्युकेशन स्टेटस. आतां मायनॉरिटी म्हणटा आसतना खाली कॅथलीक क्रिश्चन इन्स्टिट्युशन न्ही, मुस्लिमाचे येतात, जैनाचे येतात, मुस्त दुसरे मायनॉरिटी ग्रूप आसा तांचेवर येतात. सो आमच्या कर्नाटकान भोवशा 99% मायनॉरिटी एज्युकेशन म्हणटात एग्जाम्शन विचारतात. तशें जाल्यार काय जाता मुस्तना भुरग्यांक हें अवेरनेस ना. आतां क्वालिटी एज्युकेशन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हय, क्वालिटी एज्युकेशन थोडे फावटी आमच्या म्हाका गोत्तू ना, आय एम नॉट, म्हाका सूख जाल्यार बक्षिया, आमच्या गव्हर्मेंट इस्कॉलान मेळटा की ना म्हणून गोत्तू ना. हय, पूण प्रायवेट इस्कॉलान मेळटा. सो त्या पासून मुस्तना भुरग्यांक आशा आसता आमी एक बरें इस्कॉलान शिकाचे, बरें जायचें, आमचो फुडार बरें जायचें, आमकां सर्टिफिकेट बरें इस्कॉलांत मेळाचें. पूण काय जाता फायनान्शियल कन्स्ट्रेंट आसल्या वरवीं
एकोनॉमीक बॅकग्राऊंड आसल्या वरवीं एकोनॉमिकाची प्रॉब्लेम आसल्या वरवीं तांकां वचूंक जायना करेक्ट वचूंक जायना आनी जेन्ना हीं भुरगीं जर तर तांच्या काळजान मदीं आशा आसत आमी बरें जायचें म्हळ्यार अशें इस्कॉल येता आसतना दे शूट अप एक ते बॅम्बू आसा न्ही कितल्याक वर्सां पोंदा आसा भितर आसा एक पुटी तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळ्यार बूम शूट जाता तशें मुस्तानाक आमचो अवकाश मेळटा सो एग्जाम ताकाच ॲक्ट क्लियरली सांगता 25% रिजर्वेशन इन प्रायवेट इन्स्टिट्यूशन म्हणून आसा पूण एग्जामशन काणय पूण खालें जाता की म्हळ्यार एज्युकेशन माफिया जाल्ले वरवीं आसा करेक्ट एज्युकेशन हांव कोणाकी बोटां घेना पूण एज्युकेशन इज माफिया हांव पयर एक एडवोकेट उलोवन आसता तो म्हणटा थोड्या स्टेटांत एज्युकेशन मिनिस्टर जायचे जाल्यार द इन्स्टिट्यूशन डिसायड करेक्ट इन्स्टिट्यूशन डिसायड करता सो अशें आसतना सो पब्लीक अवेरनेस मस्त गरजेचें हय सो आमच्या भुरग्यांक कितें आमी दिवचें ताचे विशीं आमी अवेरनेस आहले जाल्यार आमकां बरें एज्युकेशन मेळटा सो हें रायट टू एज्युकेशन एक्ट आनी हातूंत पुरा भुरग्यांक मारूंक ना पनिशमेंट ना हॅरेसमेंट ना तातूंत मस्त बरेंपण आसा पूण आमच्या सरकाराचे इश्यू काले म्हळ्यार आमी लोकांक ब्लेम करचे सरकाराक ब्लेम करचें पडटा इम्प्लिमेंटेशन प्रोसेस आसा न्ही आमचें मस्त पाड आसा करेक्ट तें काल्याक जाता म्हणून म्हाका गोत्ता ना सो इम्प्लिमेंटेशन जायनातल्या वरवीं आमचे इतले बरे कानून आसात न्ही की लोकांक पावनात अवेरनेस नात तशें जाल्ल्या वरवीं प्रॉब्लेम जाता सो तांकां सेपरेट कमिटी आसा पुरे आसा बरें सेटअप आसा ते एक्टा प्रमाणे सो तें जायना सो हें एक सो हें गरजेचें केन्ना एज्युकेशन भुरग्यांक येता तेन्ना उरले हक्कां ऑटोमॅटीक तांकां समजता करेक्ट सो तेंत नासल्यार मस्त बोंग हय आज तुमी इस्कॉलान बॅड टच गुड टच शिकयतात पूण तें समजत तर तांकां तें कालें म्हूण कळाचें न्ही करेक्ट हय तें कालें म्हूण कळनासतना आतां आवय या पडटा बापूय या पडटा कोणी या पडटा सांगचें करेक्ट हय तांकां अवेरनेसच ना सो अवेरनेस कशें दिताय एज्युकेशना थ्रू करेक्ट हय एज्युकेशन खंय मेळटा बऱ्या इस्कॉलांनी मेळटा कॉम्पिटेबल टीचर आसाचे मॅनेजमेंट आसाचे सो तशें दिता आसतना मात्र तें जाता ओके तें जाता आसतना आतां ताका कनेक्टेड जाल्ले दोन इम्पॉर्टंट एक्ट इज जे एक्ट ज्युवेनल जस्टीस एक्ट आनी आमचे पॉक्सो एक्ट ज्युवेनल जस्टीस एक्ट इज सी आमच्या इंडियांत क्रिमिनल ज्युरिस्प्रुडन्स या क्रिमिनल लॉ कितें कानून आसा आमचे इज मोर अबाउट रिहॅबिलिटेशन रादर दॅन पनिशमेंट करेक्ट ओके रेट्रिब्युशन थियरी तें पुरा ना आमच्यान तांकां रिहॅबिलिट करन कशें एक बरो नागरीक करचें म्हणल्यार आमचें आयडिया इंडियाचें करेक्ट हें सगळ्या देशांत जायना आमच्या इंडियान तशें करेक्ट त्या वरवीं जे एक्ट आयिल्लें जे एक्ट म्हळ्यार 18 वर्सां सकला ज्युवेनल जस्टीस एक्ट हय ताका बोर्ड आसा कमिटी आसा सो 18 वर्साच्या सकला जर एकलो कोणी कालें वायट काम करता या पुरो खुनी करता या कालें करता आतां कितें जाता पळया आतां जेलान तांकां घालें तर व्हडल्या जेलान घालें तर थंय हार्ड कोर क्रिमिनल आसतात करेक्ट हय आतां काम जाता हे भुरगे तांचे वांगडा मेळ्ळ्या वेळार तांचे बिहेवियर हांकां इफेक्ट जावन ते आनीकी हार्ड चड वायट करतात त्या पासून हें खालें करता ह्या एक्टा प्रमाणे ज्युवेनल जस्टीस एक्टा प्रमाणे कितें करतात की म्हळ्यार ह्या भुरग्यांक सेपरेट सेक्शन आसता सेपरेट बोर्ड आसता तांकां रिहॅबिलिट करतात करेक्शन होम्स करेक्शन होम्स हय सो दॅट इज अ व्हेरी गुड तांकां कावन्सिलर्स आसतात थंय ऑफिसर्स आसतात एडमिनिस्ट्रेशन आसता पूण तशें जाल्ल्या वरवीं तांकां रिहॅबिलिट करून परतून बरो नागरीक करचें एक ह्या एक्टाचें इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्टीव पूण एगेन आतां थंय आसचे ऑफिसर कशें करतात की म्हणलें प्रॉब्लेम ओके आतां गव्हर्मेंट ऑफिस जाल्यार प्रॉब्लेम आसता ताकाच मस्त NGOs आसात थंय धाडटात सांबुरो चेडवांक सेपरेट धाडटात चेड्यांक सेपरेट धाडटात पूण एक पुटी आमच्या हाताक जाल्लो घाई हय ताचें हय माव म्हणटात न्ही की ते वचना तें आमचे सोसायटी इज ऑल स्टिग्मा टायप हय एक पुटे गेल्ल्या पंत आमी चिंता एकल्यान सूख केल्यार तो सुखी जाता लायफ टायम तशें तें चिंतप सारकें न्ही मनीस कदाळा बदलता कित्याक तशें करता जावं पुरो भुरगें कित्याक म्हळ्यार आमी ह्या वाड्यावळ्यासून उलयता जर भुरगें एका वायट वाड्यावळ्यान सडलां तर घरा इसारची कोणी ना तर समजोवची कोणी ना तर भाऊ समजना दुबळीकाय आसा पिवोवणे आसा मारामारी आसा मस्त डिस्टर्ब हें आमकां क्रिस्तांव मात न्ही सगळ्यांच्या घरांत आसलेंत पूण अशें आसतना ह्या भुरग्यांक त्या सन्निवेशासून गेल्ल्या वेळार ते भुरगें बरें जावं चिंता आसतना आमी ताका एक अवकाश दिनातल्यार
कित्याक अवकाश गरजेचो फाल्यां हांव पडोवंक पुरो तुमी पडोवंक पुरो संवसार पडोवंक पुरो तेंगी पळय. सो आमी क्रिस्तांवचे पाटलावदारी जाल्ल्या वरी आमी बोगसूंक शिकाचे, बोगसून ह्या मनशाक आमी एक्सेप्ट करीचे. तें आमच्या तें मुस्त कडेन जायना. आतां एकल्यान सूख केलें तो निरंतर सुखी जाली ना. बोट जोगचें आमी वय तें सारकें न्ही म्हज्या लेखान. कितें जाता तो परत परत तें तूं सांगता तूं तशें केलें जाल्यार तुवें तशें केलें अशें केलें ताचें काळीज धारून जाता. तें काळीज धारून जाल्या पान त्या मनशाक बदलोवंक मस्त बोंग. त्या मनशाच्या आटावेटे कितें ताका तो पिवंक सुरू करता, ड्रग्साक वता आनी खंयचें मेळटा ताका समाज स्विकार करना. ना म्हणना आमी बरें करूंक ट्राय करना, मुस्तपुटी आमी बोटां जोखल्या वरवीं त्या भुरग्याच्या वाडावाडाक बोंग जाता. त्या पासून हें ज्युव्हनायल जस्टीस एक्ट कित्याक हाडला म्हळ्यार असल्या भुरग्यांक बऱ्या एनवायरमेंटान घालन बरें जावन दी, समाजाक बरें जावन दी. तांणी परतून क्रिमिनल जावन नजो म्हणल्या भशेन करतात. सो ताकाच समाजाचो पात्र मस्त तें आमी मागीर उलया. आवय बापायचो पात्र कितें, समाजाचो पात्र कितें, आमी तें हय इस्कॉलाचो पात्र कितें तें आमी मागीर उलया. सो ताचे उपरांत येवनचें आमचें पोक्सो एक्ट. पोक्सो एक्ट इज मस्त भोव सोबीत एक्ट. आमच्या ल्हानपणार मनीस बरें आसल्या वरवीं तादळे जाताले इश्यूज पूण कळनातले, भायर येनातले. पूण आतां अवेरनेस आसा पूण आनीक भुरग्यांक कळीत ना, मॅनेजमेंटाक कळीत ना. आमचे क्लोज्ड सोसायटी जाल्या बरी म्हाका भोगता. हय आनी जायते तेजे मिसयूज आसा. आतां पोक्सो एक्टान कितें जाता की म्हळ्यार बिलो द एज ऑफ 18 खंयचें तूं सेक्शुअल ऑफेन्स म्हळ्यार लैंगीक अपराध असल्या संगतीन भुरग्यांक कितें जावं इट इज नॉट चेडवाक मात न्ही चेडक्याक, इट इज अ नॉन जेंडर बेज म्हळ्यार इक्वल जेंडर दोगांयकी चेडक्यांक चेडवांक तें सिमीत जाल्लें जावन आसा एक्ट. आनी तूं कितें हे कशें डेथ पेनल्टी दितात न्ही तशें तितलेंच तीक्ष्ण आसा हें कानून. तर आतां भुरग्याक पेनेट्रेटीव सेक्शुअल एब्यूज केल्यार इट इज 20 years प्लस म्हळ्यार मरचें मुसत आनी हें जीवन पर्यंत पनिशमेंट आसात. एक सांगचें तर हांव सिवील बॅकग्रावंड, सो म्हाका क्रिमिनल बॅकग्रावंड तितलें गोत्त ना जाल्यार म्हाका कितें गोत्ता तें हांव सांगता. हय कित्याक मागीर विक्षकांनी सूख चिंतून वचो. सो कितें म्हाका गोत्ता तें हांव सांगता. सो आनी तूं मस्त स्ट्रिक्ट हें आसा. कित्याक जर तर एका भुरग्या सेक्शुअल ह्या लैंगीक अपराधाक खाली जालां तर तें गरजेचें खाली कुडीचें मात न्ही, आपोवचें मात न्ही, पळोवचें विज्युअल तुमी कितें धाडटात भुरग्यांक जावं बरो वॉयस मॅसेज धाडटात. आतां भुरग्याक तुमी सांगता तुमी एक आय लव यू म्हूण धाडलें म्हूण चिंतया बाय मिस्टेक भुरग्याक ताची वळोवंक ना तुका आनी त्या भुरग्यान दुसऱ्यान चिंता तर प्रॉब्लेम जाता. हय सांगता तुवें एक फोटो धाडली, ओके मे बी अ पॉर्नोग्राफीक फोटो, ओके सो दॅट ऑल्सो हें एक्टा भितर येता भुरग्यांक 18 जाल्यार. सो मस्त तीक्ष्ण आसा हें एक्ट. जर तर आनी तूं शिरकलोय तर तुका बेल लेगी मेळना. हय तूं भितर मागीर प्रोसेस पळयचे, मागीर कोर्टान प्रोसिडींग जायचे, ताच्या उपरांत ताच्या जड्जा बोगलें तर मात तुका बेल मेळटा. प्रूफ दिल्यार मात्र जाता. हय नातल्यार मस्त बोंग. हें म्हळ्यार चक्राव्यूह आल्या भशेन हो सोंग इजी केल्लें भायर व्हरूंक बोंग. ताका मस्त जागृत हें एक्टान पुरो आसा. तूं जावं पुरो सेक्शुअल असॉल्ट, हॅरासमेंट, मागीर जावं पुरो एबॅटमेंट सपोर्ट करचे सपोर्ट सेम. आतां सांगलो एबॅटमेंट करता म्हणजे त्या कोणें केलां ताका इतलेंत पनिशमेंट हाका मेळटा. हांव प्रिजन मिनिस्टर आसतना आमकां मस्त पळोवंक मेळटालें केस आयल्या वेळार तशें असल्या संगतींत मस्त हें जावचें. जर तर आतां ताणें एकल्या मनशान केल्लें ताका ताणें भितर दवरला मनशींत त्या मनशाक ताकाय एक्ट सिमीत जाता, ताकाय 10 वर्साची पनिशमेंट मेळटा. 1-2 वर्स न्ही 10 वर्साची पनिशमेंट इग्गी बेल मेळना. सो हें तीक्ष्ण आसा हें लॉ पोक्सो एक्ट. ताकाच आमच्या आतां इस्कॉलांनी रिपोर्टींग करचें गरजेचें. चिंतया हांव एक बापय आतां म्हज्या भुरग्यान म्हाका सांगलें फाल्यां ओके अळे म्हाका आनी अशें केलें, भुरग्याक विचारचें खालें कितें म्हूण तें रिपोर्ट करचें गरजेचें. आतां तुवें रिपोर्ट करूं न्हय, फाल्यां चिंतया तें भुरगें वचून एका पुलिसा कडेन सांगता म्हूण चिंतया. तुवें रिपोर्ट करनातल्याक आवय बापाय की तें कंटक जाता हें जाता मारेकार जाता. कित्याक म्हळ्यार रिपोर्टींग गरजेचें. मागीर दुसरें प्रोसिडींग्स
तें सत्य गिना मागीर पळोवचें. आतां आमी रिपोर्ट करतले खंय वचून रिपोर्ट करचें पडटा फाल्यां ते कशें करयेत रिपोर्टींग आतां इस्कॉलान जाल्यार मॅनेजमेंटाक करीचें. मॅनेजमेंटांतून चायल्ड वेलफेअर ताका आसा तशें तुमी हाका करीचें. आतां भुरग्यांक जाल्यार पोलीस सांगता, इट इज टू द पोलीस. डायरेक्टली आमी पुलीस स्टेशनाकच वचून हय कंप्लेन करीचें. ओके, सो तशें आसल्या वरवीं हें गरजेचें, रिपोर्टींग मुस्त गरजेचें. आतां काल जाता म्हळ्यार मुस्तानाक आमचे विलेज आतां आयिल्ल्यांक या क्लोज मेंटेलिटी आसल्ल्यांक थोडी घट्ट आसल्यो सांगतात. काल जाता हय ओपनली भुरगे एब्यूज जाला म्हणजे हांवें पोर एक ट्रेनर एक भुरग्याक एकलो दादलो मनीस बसून आहलो. सो आतां घालून ताका ताच्या कुडीक मुस्त पाड रितीन हें करतालो. सो तें हांवें पळयलें, पूण कोणें विडियो काडनासलें. ते भुरगे ओके येता आवय थंय तसा सांगना. काल्याक म्हळ्यार सांगल्यार बादाक येता गी, कालें जाता गी. कित्याक म्हळ्यार आमी ल्हानपणार आसतना आमी बसार येता आसतना आमकां मुस्त तशें जालां. मुस्त बसांनी आमी पयलें आमकां इंडिविज्युअल कार नासली, व्हेकल नासली, आमी बसार येताले, बोर्न येताले. तातूंत दादले कालें करतले, स्त्रियांक कालें करतले, आमकां कालें करतले. भुरग्यांक सांगूंक जायनासलें. पळय आतां हें एक्ट आसा, एक प्लॅटफॉर्म आसा, पूण हातूंत आमी बेश्टे मिसयूज करनाचो. हय, आनी तूं कालें म्हळ्यार आतां चिंत्या तुवें रॉंग कंप्लेन दिलें, फाल्यां तें प्रूव जालें, ताकाय तुका पनिशमेंट आसा. हय, सो हांवें एक एपिसोड आयलें एका हें भोंवतणी कितें जाल्लें, एका चेडवान मुस्तानाक तशें ट्रॅप केल्लें आसा. फॉल्स कंप्लेन. ओके, एकल्याक जालें, दुसऱ्याक जालें, पुराय भितर ते भितर आसा, तें प्रूव करूंक जायना. आनी प्रूव करचें आमचे वयर आसचें. तर भुरग्यांक सांगता तर भुरग्यान प्रूव करचें न्ही, बर्डन म्हजेर आसा, हांवें प्रूव करचें, हांवें करूं ना म्हणून. सो तें गरजेचें. सो एक्ट मस्ट तीक्ष्ण आसता, ताका रिपोर्टींग गरजेचें. आतां आवय बापायनी करचें. चिंत्या आतां इस्कॉलान जालें, आतां मॅनेजमेंट करना तर मॅनेजमेंटाक भितर व्हेरी तीक्ष्ण आसा, ताका इमिडिएटली तुका मेळना. सो 18 कन्सेंट, हय बिलो 18 कन्सेंट आसून दी, कन्सेंट ना जावन दी. सो बिलो 18 इट इज अ पनिशेबल ऑफेन्स आनी मस्त तीक्ष्ण आसा. ताकाच हे कानूनाचें मस्त कानून आसा, आमी मस्त उलयत, पूण हे असल्या विशयांत भुरग्यांक माये दिवचें गरजेचें, पूण सारकी माये दिवची. हय, सारकी माये दिता. हांव तुमकां जनरली सांगता आज पळोवंक गेल्यार मुस्त आसा. सो हांव कितें म्हणटा म्हळ्यार जावं पुरो आतां आमी मुस्त आनीक एक्ट पळयल्यार सायबर क्रायम एक्ट आसा, तातूंय मुस्त आसा. NDPS एक्ट आसा, तेंय भुरग्यांक एफेक्ट जाता. आमी मुस्त उलयता एक्ट, पूण गरजेचें कालें की म्हळ्यार आमी मुस्त मोबायलान टायम यूज करता. जर ओलो टायम आमी कन्स्ट्रक्टीव यूज केलो तर आमच्या भुरग्यांक आमी बरें दिवेत. सो हें कानुना प्रमाणे. सो आमकां रायट टू प्रोटेक्शन आसा, रायट टू एज्युकेशन आसा, पुराय आसा, पूण आमचें अवेरनेस मस्त उणें आसा, तें गरजेचें. पूण उडासुरीचें अवेरनेस येवन आमी पाड रितीन वापरनचो, मिसयूज करना. हांवें मुस्त बुड्डी पळयलां, नेबरा कडेन हें जाता आसतना भुरग्या कडेन सांगून हाडलें, तेन्ना म्हाका आपडलें म्हूण सांगून कोर्टीन केस गेल्ले आसा. हय, मस्त आसा. हें सारकें न्ही. जर तातूंत कळ्ळें तर कोर्ट तुका सोडना. कित्याक म्हळ्यार तितलें आसा. आनी हें फास्ट ट्रॅक कोर्ट, हाका केस पुरो फास्ट ट्रॅक जाता. हय, कित्याक म्हळ्यार विदीन 3 months जायचे तशें. हय, सो तशें जाल्या वरी बेल मेळना, तें मेळना, मस्त आसा. काय मस्त बुड्डी पळयलां, ताका सांगचें बेश्टें वचून लोकांक तुमच्या जाग्याच्या खातीर भुरग्यांक एप्रोप्रिएट पळयलां आसलां तें करूंक ना. आनी हें काल जाता 18 वर्सां चिंत्या, आतां घरा तुका सपोर्ट ना, इस्कॉलान सपोर्ट ना म्हणून चिंत्या, तुवें रिपोर्टी करून तुका तूं मेजर जालें म्हणून चिंत्या, ह्या दादलो चेडूं तुवें सांगीत आल्या म्हाका अशें घडयलें, ह्या टायमार रेट्रोस्पेक्टीव आसा, फाटल्यान म्हाका घडयलें सांगीत, ताकाय हें आसा कानून रेमेडी आसा. वय त्या पासून रिपोर्टींग गरजेचें. ताका भुरग्यांक आमी शिकयचें, मुस्तपटी कळना, हय तें गरजेचें. सो हें कानुना प्रमाणे. हय, तुमच्या इस्कॉलांनी हाचे विशीं एक अवेरनेस, कित्याक क्रिमिनल लॉयर्स हाचे विशयान जाण आसचे मस्त जाण आमच्या सोसायटींत आसात. एक PT जनरल मिटींग करता आसतना अर्ल्या लोकांक तुमी आपोवन, एका लॉयराक म्हणी आपोवन हाचे विशयांत माहीत आमच्या पेरंट्सांक तुमी कळयली जाल्यार आमच्या भुरग्यांची जिणी आमी बरे करून काण घेता म्हणून म्हाका बघता. फाल्यां कितें म्हणटात? हय, आमच्या इस्कॉलांनी हें करतात. मेन प्रॉब्लेम इस्कॉल करना म्हणे मॅनेजमेंट मस्त वावर करता. स्पेशली आमच्या इस्कॉलांनी आपोवचें करचें, पूण आमचो लोक एटेन्शन दिना हाका बरा. मेन प्रॉब्लेम आवय बापूय हाका बरें एटेन्शन खालें कोणाक जाय, पूण हाचे इफेक्ट त्या भुरग्याच्या वाडा वेळार कितलें पडटा म्हणून तांकां कळयत ना. भुरग्यांक जल्म दिवचें सगल्यांक गरजेचें. जल्म दिल्ल्यान तें भुरगें वाडटा म्हणून जायना. त्या भुरग्याक आमी बऱ्या रितीन वाडयचें, अवेरनेस दिचें. फाल्यां ताणें एक समाज बांदूंक आसा. सो तें ल्हानपणार मस्त ट्रॉमा रितीन जाल्यार तें आनी एका भुरग्याक व्हड जाता आसतना, आतां पळय आमकां हें कशें काणलें, एक धाकटें उदाहरण दिता.
आतां भुरगें एक ट्रॉमा चेडू भुरगें धरया आतां चेडू भुरग्याक ल्हान आसतना ट्रॉमा जाला म्हणजे त्या तें काजार जावंक आयकना कित्याक म्हळ्यार हें ट्रॉमा ताका इतलें आसा की गुंडायन आसा की दादले म्हळ्यार जायना आपोडले म्हळ्यार जायना कित्याक ताका तितलें गलीज जाला तें. सो भुरग्यान आवय बापायन ताका समजनासतना ताका रिहेबिलिट करनातल्या वेळार मुखार ताचें फुडार हें जाता. थोडे पडे ते एग्रेसीव जावंक पुरो ओके दादले म्हळ्यार जायना या दादल्यांक चेडवां म्हळ्यार जायना तें पुरो मस्तू आमच्या समाजीक पाड. कित्याक म्हळ्यार मागीर काज जातात हांव तुका बूश शिकयता म्हण दिवो जाता थें जाता हें जाता हें लायफा पळय ताका ल्हानपणार तर भुरग्याक अशें घडितां घडल्यान तर सो अशें घडितां घडल्यान तर तें बऱ्या रितीन समजून ताकाच आवय बापायनी तुमकां टिचरां आतां मॅनेजमेंट आपयता आसतना टिचर्स मिटिंगाक असले पुरो प्रोग्राम दिता आसतना बऱ्या रितीन आयकचें जावं तेका बुकान बरोवचें समजनातल्या परतून त्या मनशाकडे विचारचें या मॅनेजमेंटा कडेन विचारचें कालें करचें कितें करचें कित्याक तुका कानून आसा प्लॅटफॉर्म आसा हय तुका शिकयलां पूण तुका नासूंक नातल्या जायनातल्या कशें नासूंक तूं म्हण नातल्यार कालें करचें हय सो त्या पासून मॅनेजमेंटान शिकोवन आसतना आनी की लायक हें काम जाता हांवें चिंतलें म्हळ्यार मुस्सान आयल्या वरी तांकां कॉन्सन्ट्रेशन करूंक जाय सो सेगमेंट रितीन करीचें लायक 10th एक टिचरांक आवय बापायक आपोवचें या 9th आवय बापायक आपोवचें सेगमेंट रितीन केल्यार एक प्रोसेस लायक अशें भुरग्यांक शिकयताय तशेंच आवय बापायक आनी शिकयल्यार स्लोली हें आमकां अवेरनेस येता. इट इज नॉट दॅट वी आर बॅड ऑर आमकां जायना म्हण न्ही पूण तें प्रोसेस गरजेचें त्या पासून हांव चिंता तें आमी करीचें आनी आमकां क्रिस्तांवांक इट इज व्हेरी इजी कित्याक म्हळ्यार आमकां आमचें सिस्टम आसा आमकां बरें सिस्टम आसा आनी सिस्टम रितीन केल्यार पूण हांव पोरे कडेन एका मनशा कडेन उलोवन आसलो तो म्हणटा हांवें फादर मस्त प्रोग्रामां गेलीं आमची भुरगीं अशें प्रायज खानील तशीं धांवलीं हय तशें जायना. आतां एकलो मनीस तुज्या फाटल्यान एक काल इन्वेस्ट करता तर ताका एक काल आशा आसा आमचे समाज बरें जायचें आमच्या भुरग्यांनी बरें जायचें तशें आसतना आमी ताका कॉपरेशन दिचें त्या दळा मात्र आमी वाडटा शिवाय नातल्यार आमी वाडोवंक जाय आमी तें आसता पुराय आसा पूण जेवंक कळीत नातल्या भशेन. आतां सगळ्यांनी आमी वेतांव सक्कडी आयकता पूर आयकता आमकां सक्कडी गोत्त आसा बट आमी खंय एक्झिक्यूट करूंक फेल जावन आसा म्हणून म्हाका भोगता फादर तुमी कितें म्हणटात? हांवें सांगले प्रमाणे ते आमचे सगळ्यांचे प्रॉब्लेम इंडियांत हय पुराय कडेन आतां गव्हर्मेंट जाल्यार तेंत गव्हर्मेंट बरें करता हे असल्या मिनिस्टरान करचे लॉ न्ही ताच्या फाटल्यान मस्त वावर आसा डिपार्टमेंट आसात ब्युरोक्रेट्स आसात ते चिंतून समजून इस्कलान ड्राफ्ट करतात लॉ इस्कलान ड्राफ्ट करतात ते मस्त प्रोसेस येता मस्त वावर आसा ताच्या फाटल्यान एक लॉ येता तर कानून येता तर बेश्टे एका राती हाका स्वप्न येलें म्हूण येना ताच्या फाटल्यान मस्त कित्याक हे सिच्युएशन समाजा लागून लॉस येता ते कानून येतात. सो आमकां कालें म्हळ्यार ती उर्बाना ना 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 ती कालें अशेंत कांय जायना तूं सुरू कर न्ही यू स्टार्ट तूं पयलें सुरू कर तो करना म्हण तूं करना रावना नाका. सो तूं करतना आनी एकलो पळयता आसा गी वय गी तशें सो वय गी म्हणून दुसऱ्यांनी आमी एक प्रोत्साह दिल्ले पळयता हांवें काय जालें सायबा कांय ना हें पुरा बेश्टें आमी तें मॅनेज करया तें पुरा जायना. सो आमकां कानून आसतना बरें हांव सांगता 100% जायना मे बी 20% जावं दी 30% जावं दी. आतां बायबलान सांगल्या भशेन 100 60 50 तें न्ही 50 40 60 100 सो तशें म्हणी वचून दी न्ही. सो आमी आमकां दिल्ले फेसिलिटी आमी यूज करनासतना आमी पुराय बोटां लागून जायना तें ना हें ना म्हणजे गो हळे एक सांगता म्हज्या लेखान जर तर तुका आशा तर कितले ऑपॉर्च्युनिटी मेळटात ताच्या फाटल्यान आमी धांवाचें अशें धांवाचें की म्हळ्यार तितली धांव जाय धांवता तुका धांव जायची मुखार म्हाका उदक पिवंक जाय म्हणल्यार धांव चडाचें ताका मात्र आमी वयर येता नातल्यार आमी त्याच संवसारांत आसून ब्लेम करन आमी तेच मेंटॅलिटी तें आमच्या भुरग्यांच्या वाडा वळखी जायना मस्त प्रॉब्लेम जाता म्हज्या लेखान ताका आमी वसाचें हें सोडीचें सोडीचें. आतां आमच्या गव्हर्मेंटान स्वच्छ भारत अभियान म्हणून केला आतां स्वच्छ भारत गव्हर्मेंटान क्लीन करचें न्ही म्हजो जागो आमी कालें करता आमचो कोयर पुरा भरता पडा कन्सर्ट आमी फेल करता सिस्टम म्हणून सांगून म्हाका भोगता फादर तुमी कितें म्हणटात? हय तें सारकें तुका दुसरें क्वेश्चन ना आमकां काम जाता म्हळ्यार आमी मागीर त्याच सिस्टमाक हें जावन वेता ते म्हणटा न्ही एक पुटी वस्तूर गाण वस्तूर घालता पयले पाटी गाण जाता
चार दीस घालता तेंचं गाणं वचता मागीर तिथं गाणं सवय सवय जावन येता. Correct. सो आमी मस्तपटी तशें करता तें सारकें न्ही. आमी बदलाचे, करेक्ट आमी चेंज जायचे. आमी संवसार बदलता आसतना आमची रीत आमचे चिंता व्हड न्ही. एकलो करता म्हणून आमी तशें करचें न्ही. Correct. आमी बदला एकलो बदलतना ऑटोमॅटीक बदलता. हय सो आमीच बदलून ताणें करता आमी करचें ताका व्यत्यास घाल्या फरक घाल्या. करेक्ट ताकाच आतां आमी भुरग्यांचे विशय उलयत आसतना ताकाच आमी गरजेचें कालें म्हळ्यार कुटुंबांत भुरग्यांक वाडावळ. करेक्ट हय आमी कशें भुरग्यांक वागयता मस्त गरजेचें. कानून एक कुटुंबांत वाडोवचें आनी एक. रायट हय जर आमी भुरग्यांक सारके रितीन समजोवन ताच्या रितीन वाडयता एकल्यांक जावचें ना. पूण इल्ले मनी प्रयत्न करीत न्ही ताकाच कुटुंबाचें एनवायरमेंट कुटुंबाचो तो कालें परिसर आसा सारको जायचे. कित्याक म्हळ्यार एक भुरगें कुटुंबान बऱ्या रितीन वाडटा तर तें अन्य कुटुंबांतून अन्य बरें कुटुंब बांदता. अशें कुटुंबां जावन समाज जावचें समाज जावन देश जावचो संवसार जावचो. ताकात त्या पासून कुटुंबांत भुरगें देवाचें देणें बेश्टें भुरगें जल्माना म्हज्या लेखान हांवें चिंतचें. कितले जाण आशा येतात मेळना तर भुरगें देवान तुमकां दिलां तर ती एक जबाबदारी बऱ्या रितीन सांबाळची. देवाच्या मोगाची जबाबदारी ती. हांवें अशें तें म्हज्या लेखान हांवें चिंतचें. त्या पासून कुटुंबांत जर एक दादलो पियेता तर आनी त्या भुरग्याक प्रभाव जाता तर त्या दादल्यान सोडिचें. खाली भुरग्याक इस्काला घाल्लेंत इल्लें हाडलेंत भुरगें वाडना. करेक्ट भुरग्यांक सर्वतोमुख अभिवृद्धी जायचे. होलिस्टीक जायचे. आवयचोय मोग मेळाचे बापोयचोय मोग मेळाचे भावा भयणीचोय मोग मेळाचे. तें पुराय जाय भावार्थ जाय शिकापी जाय संवसारी जाय पुराय जावन भुरग्यान वाडयता. त्या पासून जर तर कोणाक सवय आसा तर ती सोडिचे. जर तुमकां कळना भुरगें कितलें ऑब्जर्वंट तुमकां हें सांगता पोर एक घडीत घडलें म्हाका एका उलयतना आमी कितले जागृत जायचे भुरग्यां मग एक आवय आनी एका कोणाचे उलयताले आनी भुरग्यान वचून त्याच्या मुखार तेंच सांगलें आं तूं तशें तूं अशें तूं अशें उलयताली आवय आवय तें भुरग्यान आयकलां तेंच भितर सांगता तें मागीर बिक्कून आनी एकली ती मनीस बिक्कून रडटाली. सो विशय कालें म्हळ्यार भुरग्याक आमी कितें सांगता मस्त ताकाच भुरग्यांक कितें म्हळ्यार स्पॉन्जा भशेन ल्हानपणाक तें पुराय तुमी करचें पुरा पळयता एब्जॉर्व करता. तुमी आसता जाल्यार आसता तुमी रडटा जाल्यार रडटा तुमी ताका पाड शिकयता जाल्यार पाडच एब्जॉर्व करता. मुखल्या ताच्या वाडावळ जर आमी बुन्याद सारकें घालनातल्यार भुरग्यांक आमी चिल्ड्रन डे स्पेशल करया या इगर्जे वचून कालें मागल्यार हात दोन मागा कालें कांय ना. कित्याक तुमी बदलूंक कुटुंबान तांकां परिसर दिनातल्यार ओके तें मस्त गरजेचें. ताचे उपरांत इस्कलांत भुरगे कशें आसा कालें आसा कितें आसा समजूचें गरजेचें. कित्याक म्हळ्यार खंयचे भुरगे त्या भुरग्याक मेळटा म्हूण गोत्तना. एक्झॅक्टली या जचिन त्या आतां आमकां हांव वोकेशन प्रमोशन करनासलो आमकां मस्त भोंग जातालें की म्हळ्यार थोड्या भुरग्यांचे प्रभाव इतलो आसा की आमी त्या भुरग्याक फाटीं धडिचें पडटलें. कित्याक म्हळ्यार तांकां तितले एब्यूज जाल्यात. आतां तें घालें जाता वन्स अ विक्टीम इज ऑलवेज अ विक्टीम. करेक्ट ओके एक फावटी विक्टीम ऑलवेज तें घालें इट इज अ प्रे. आतां म्हाका तशें बगलें हांव तेच मनशाक सोदता हांवें ताका तशें अन्याय करूं इट्स तो अन्याय प्रेक सोदता चेन रिएक्शन ताकाच आवय बापायन मस्त जागृत जायचे. खाले की म्हळ्यार ताकाच हांवें कानून सांगलें रायट टू एज्युकेशन जावन दी ज्युवेनल जस्टीस जावन दी हे कित्याक म्हळ्यार वेस्टर्नी दिल्यात हॉलिस्टीक. ओके सो भुरग्यांक इस्कॉलान कालें जाता इसारचें कालें जालें पुता कितें केलें कालें जालें तें करीचें तर तुका त्या भुरग्याक आनी तो संबंद बरो आसाचे. बॉन्डिंग तें बॉन्डिंग आसा त्या भुरग्या बोगाचें की म्हज्या पापा म्हळ्यार सांगेत म्हज्या भयणी कडेन सांगेत भावा कडेन सांगेत. जर तें बॉन्डिंग नासल्यार भुरगो भितर धरता तें सत म्हण पाळीत दिता तशें हेंत करता. तो मागीर आनी एकल्या कितें सत करता कितें म्हळ्यार इज अ विक्टीम ही अदर ओके इज अ प्रे. सो तो हें करता ताका गरजेचें. त्या पासून इस्कॉलांत मॅनेजमेंट करतात पूण तांकां कितलें तितलें करतात. वय तांचें सूख म्हूण हांव सांगना तांकां कितलें तितलें करतात पूण तांकां इन्स्टिट्यूशन नांव उरयचें तेंय आसता. सो ऑल दॅट इज देर. ताकाच ह्या भुरग्यांचो दीस आमी आचरण करता आसतना आमचें कानून समजाचें. आमच्या कुटुंबांत बरेंपण आसा मस्त बरेंपण आमच्या कुटुंबांत ना म्हणना पूण आमी हें पुरा सोडून बदलचें. भुरग्यां खातीर आमी बदलचें. आमी मस्त सॅक्रिफायस करता. हो एक सॅक्रिफायस केलो तर फाल्यां आमची भुरगीं बरीं जाता आसतना तांकां एक भरम म्हजो पूत बरो जालो
म्हजें धूव बरें जालें, म्हजें धूव अशें जालें, म्हजे पूत असो जालो, ताका हें प्रायज मेळ्ळें, हें प्रायज मेळ्ळें, तुका संतोश जाता. सो दॅट प्रोडक्टीव लायफ इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. थोड्याच दिसा आदी एक म्हाका तो करेक्ट गांव आसना आमच्या नॉर्थान की आमच्या मिडल इंडियान खंय जाल्लें. एका 4th स्टँडर्डाचें भुरगें PTM मिटिंगाक म्हूण सांगून बापाय आनी पुरो गेल्ल्या वेळार तमाशे करनासलें आनी एका चेड्याचें नांव लिंक कर. 4th स्टँडर्ड म्हणटाना एक 9-10 वर्साची भुरगीं ते मस्त ताका एब्यूज चलो नासलें आनी बापाय आनी आवय क्लेम करनासता तूं फुडें रिपोर्ट करूंक ट्राय केलें पूण मॅनेजमेंटान काय एक्शन घेवना आनी त्याच इस्कलाच्या 4th फ्लोरार तावन तें भुरगें उडोवन मरता. पोर जाल्ली गजाल. बट असल्या संदर्भार खंयसरी काही एक्शन घेनातल्या वेळार पेरंट्सांनी लॉचे म्हळ्यार कानुनाची रक्षण काणूचे जाल्यार कालें करियेत. अडे आतां बेसिकली काम जाता म्हळ्यार चिंत्या एका भुरग्या हॅरेसमेंट जाल्ल्या पंत तुमी पोलिसांक वचचें पडटा. आतां नॉर्थ इंडियांत जस्टीस सिस्टम तितलें बरें ना. इट इज व्हेरी बॅड. म्हळ्यार हांगाचे सावथान जाल्यार बरें ना. ते म्हळ्यार पुरो डॉमिनेशन बिकॉज ते जात कातीच्या विशयांत आसा, धर्माच्या विशयांत आसा, करप्शन आसा. हांगा करप्शन ना म्हण न्ही, हांगा इल्लें बेटर आसा. सगळे कडेन करप्शन आसा पूण इश्यू काय म्हळ्यार थंय तूं पोलिसाक एप्रोच करता आसतना पोलीस काणगेन कित्याक तितलो प्रभाव आसता. पॉलिटिकल प्रभाव आसता, लोकल प्रभाव आसता. ताका आमी कालें करचें म्हळ्यार फस्ट आमी पोलिसांक सांगिचें. आतां तुमकां एक्सिडेंट जालें एक हांगातून एक 30-40 किलोमिटर पयस एका स्त्रीयेक थोडे आमचे मपळ्याचे उपाद दिवन आसले. सो पोलिसांनी काणकोणान हांवें कालें केलें, पोलिसांक सांगलें काणगे म्हूण काणकोणान डायरेक्ट ताका कंप्लेन म्हणून आमच्या कमिशनर ऑफिसाक गेलें. कमिशनर ऑफिस इमिडिएट येता आसतना तांणी केस FIR केलें. मागीर ते तांकां थंयच्यान वचचेंच पडलें. वचून मागीर ते आतां ते उपाद थंयच्यान दवल्यात. कळ्ळें की कित्याक म्हळ्यार बें आसा. सो आमी कालें करता आतां अशें सिच्युएशन येता आसतना फस्ट पोलिसाक हें करचें. ते काणगेना तर ताचे IR ऑफिसर आसता ताका वचचें, कमिशनर ऑफिसर. कमिशनर ऑफिसाक डायरेक्ट कोर्टा वचचें. कोर्टा तुवें कंप्लेन करया डायरेक्ट जजा कडेन वचून. हय आवय बापायनी वचचें. थंय सेपरेट जज असतात, जुवेनाइल जस्टीस जज असतात. डायरेक्ट ताका थंय हाका खंयच्या फास्ट ट्रॅक कोर्टाक गेले जाल्यार अशें आसा काणग्याना म्हूण ते इमिडिएटली दितात. कालें करतात ऑटोमॅटीक तांणी करीचेत. हय तदळा तांकां मस्त प्रॉब्लेम जाता. जर करना तर त्या पोलीस ऑफिसराकी प्रॉब्लेम. काय म्हळ्यार रिपोर्टींग गरजेचें. रिपोर्टींग आमी सारके रितीन ताका आमकां अवेरनेस हें गरजेचें जालें म्हळ्यार हें एक्ट कितें कानून कितें सांगता आमी कशें करीचें म्हळ्यार अवेरनेस गरजेचें. सो त्या पासून तुमी सांगलें इन्सिडंट तांकां अवेरनेस आसलें की ना गोत्तुना आमकां. करेक्ट. जर तांकां अवेरनेस आसलें तें मॅनेजमेंटाक सांगिचें जालें. मॅनेजमेंटान रिपोर्ट करीचें आसलें. करुना न्ही. आतां मॅनेजमेंटूय चुकीदार जाता, पोलिसूय चुकीदार जाता. ताचे उपरांत मागीर कोर्टान तांकां पनिशमेंट जाता. दॅट इज ट्रू जाता. आतां भुरगें मेलां, आतां भुरग्याक प्रॉब्लेम जाला. आतां काम जाता थंय भुरग्यांक मागीर जुवेनाइल जस्टीस धाडटात. आतां मायनर केल्ल्या वेळार तांकां हाका जुवेनाइल जस्टीस धाडटात. ताका हे दोनी एक्ट हातांनी हात येता, हँड इन हँड वता. ऑनलायनार एखाद्या वेळा आमी कंप्लेन रजिस्टर करचें जाल्यार म्हळ्यार आमचे विरोध कलिंगी एक घटन घडलां ते आमी रजिस्टर करचें जाल्यार आमी ऑनलायन करयेत की याची एक सिस्टम कशी आसा. आतां तुमकां नॉलेज आसा जाल्यार इल्लें आमच्या विक्षकांक सांगता. म्हाका हाचें फूल नॉलेज ना पूण कितें हांवें पळयलां म्हणजे ऑनलायन एका आतां आमकां 102 आसा न्ही. सो ऑटोमॅटिकली ती मेसेज त्या पोलीस हाका वेता. सो दॅट बिकम्स एन एविडन्स. हय ऑनलायन पोर्टलान तुवें केलें तर इफ इट इज रिजिस्टर्ड देर इट इज बेस्ट प्रूफ. तांणी करीचेत इमिडिएटली करीचेत. कित्याक म्हळ्यार तांकां पुरो तें सगळ्या सिस्टमाक वेता. हांगा जाल्यार तुका मॅनिपुलेट करयेत. ऑनलायन मॅनिपुलेट करूंक बोंग कित्याक म्हळ्यार ऑटोमॅटीक ते SOS जावन सिस्टमाक वता. सिस्टमाक गेले आनी इमिडिएटली एक्शन काणगेचेत. ओके तूं काणगेना तर तेन्ना त्या ऑफिसराक या प्रॉब्लेम जाता. आमी कोर्टा वचून ताका हें करयत. दॅट इज व्हेरी गुड सिस्टम. ऑनलायन बस आसा. वय वय पेरंट्साक ते अवेरनेस ना भुरग्याक दिवंक तांकां कस. करेक्ट. असल्या संदर्भांनी आमच्या घरांनी आमच्या भुरग्यांच्या सेफ्टी खातीर ॲज अ पेरंट शिक्षक आतां हांव येना पेरंट एक फॅमिली जावन एका भुरग्याक हाची अवेरनेस आमी कशें दिवयेत म्हणजे एका भुरग्याक सेफ्टी विशयान जावन दी ताच्या रक्षणा विशयान जावन दी एका घरांतून बेजिकली एका भुरग्याक कशें सांगयेत. आनी तूं दोन सांगता आमी पळयत. एक म्हळ्यार आतां चिंत्या घरा आवय बापाय काम करना आसात लायक डेली वेजीस जावन आसात या आस्पत्रेन काम करतात टिचर जावन आसतात. तांकां सांजे येवन भुरग्यांक बसून हें सांगूंक बंग हय कश्ट. त्या पुरो आसतना तांकां हें सांगचें की रांदचें की जेवचें की न्हिदचें की. सो प्रॅक्टिकल पळयत आसतना इजी ना. इजी ना. सो पूण इल्लो वेळ काडून तांणी समजचें तांकां पयलीं अवेरनेस आसाची.
ते आमच्या इगजांनी केल्यार बरें जाता. पूण हांवें सांगलें वडोली सांगची सेम प्रॉब्लेम. आतां जर तर आमी इगर्जेन केल्यार कितलो लोक इंट्रस्ट येता. इंट्रस्ट येतात. इंट्रस्ट तें इम्पॉर्टंट. आमी कित्याक सांगता आतां विगार कित्याक सांगता हें कानून कित्याक सांगता म्हणून समजनातल्यार करून कितें फायदो. हें घाल आयतार अशें तेगी सगलो दिसभर आमी हप्तोभर काम केलें आयतार अशें म्हणून सोडल्यार अवेरनस येना. जर भुरग्याक शिकयचें तर कुटुंबांत तांकां अंडरस्टँडींग अवेरनस आसाचें कितें म्हणून समजोवचें हें अशें जायना म्हण ना. पूण हांवें सांगलें आतां चिंत्या एकलो कुलकार बापूय आसा तो दीस रात मेस्त्रीचें काम करून ताका सांगूंक जायना. ओके या आनी कोणाकी सांगूंक जायना. सो एज्युकेटेड पेरंट्सांनी एटलिस्ट म्हणी कालें करयत न्ही. हय थोडे फावटी आतां बापाय काम मॉर्निंग 9 to 5 आसतना मागीर येवन भुरग्या कडेन इल्लें बसून उलोवन दॅट कॉन्फिडन्स बॉन्डिंग भुरग्यां कडेन करीचें. पळय इवन आमी चिंता अनएज्युकेटेड पेरंट्स आसल्यार कांय प्रॉब्लेम ना. तांणी तें बॉन्डिंग क्रिएट करचें. तांकां कळना जाल्यार दुसऱ्या कडेन विचारचें. इगर्जी कडेन विचारयत आतां सिस्टरां तांचे कडेन विचारयत. मुस्तान कानूनांत आमच्या आतां पुरा आमच्या इगर्जेन मस्त शिकयले आसात कांय ना म्हण ना. पूण वसाना स्टिग्मा जाता म्हज्या भुरग्यांक ते एका ते सिक्रेसी इम्पॉर्टंट वडू सांगूंक उडास गेलो. वय सिक्रेसी इज इम्पॉर्टंट. अल्या सांगतनी जर तर ताजे फोटो तुवें घाली भुरग्याक नांव काडलें ताकाय पनिशमेंट आसा. कित्याक म्हळ्यार भुरग्याचें नांव सांगूंक ना, भुरग्यांची आयडेंटिटी सांगूंक ना, तें कालें जालें म्हूण सांगूंक ना, कोण कितें म्हूण कांय सांगूंक ना. ताका कोर्टीन जाल्यार त्या भुरग्याक सवाल विचारता. इन कॅमेरा प्रोसिडींग जाता. बंद करून सवाल विचारतात. सो ते भुरग्यान भिवून वचो कालें जावन वचो म्हणल्या खातीर ताका सिक्रेसी ताका आतां तुमकां एक चिंत्या आतां म्हजो बापाक कांय अवेरनस ना तुमचे कडेन सांगता तर तुमी ते विशय भायल्यान सांगल्यारय मस्त तुमकां प्रॉब्लेम जाता. तें करूं नजो. पयलें करूं नजो. कित्याक म्हळ्यार हांव तुज्या कॉन्फिडन्स सांगता. दुसरें तें केल्यार ताकाय तुका प्रॉब्लेम जाता. वय देखून काल्याक म्हणून जाल्यार हे करचें काल्याक फादर म्हळ्यार ते सिक्रेसी काल्याक रिवील करूं नजो. ताच्या फाटलें एक रिजन काना जाल्यार सांगतात. सिक्रेसी म्हळ्यार भुरग्याच्या वाडा वळाक ते मुखार बादाक जावं नजो. कित्याक म्हळ्यार ह्या भुरग्याक अशें जालें अशें केलें तें एक स्कारा भशेन आसता. पळय तें ताच्या जिविताक मस्तू एक बॅड एक्सपिरियन्स एक वायट ताका अणभव जाल्लो जावन आसा. हे पाड अणभव जाल्लो जावन आसा. त्या पासून ह्या भुरग्याचें मुखलें जिवीत बरेंकान सांबाळचे खातीर ताका कितें मुखार बादाक जावन वचो या कोणें बोट जागून वचो आतां भुरग्याक कालें वता आसा. एकलो मनीस येवन ताका ह्या लैंगीक रितीन पळोवन ताका पाड करता तर भुरग्याची कालें सूख आसा. भुरग्यान केल्लें न्ही भुरग्याक न्ही ताका कालें म्हणून कोत्ता आसा नडबडे. पळय अशे संदर्भार त्या भुरग्याचें कालें बरेंपण सांबाळचे खातीर सिक्रेसी इज इम्पॉर्टंट. त्या पासून एक्ट इज होलिस्टीक एक्ट मस्त सांगता आसा तूं. हांगा आमी जस्ट जनरल उलयत कित्याक म्हळ्यार आतां हांव सांगता तर तुमकां कितलें समजता म्हाका कोत्ता. हांव काले थोडे भुरगीं बरो बाबा काले उलयता गी म्हणून. हय त्या पासून तशें आसतना आमी जनरल आज उलयता. एक तुमकां अवेरनस आज तुमी तुमचे मोबायल आसा आज तुमकां ChatGPT आसा ग्रोक आसा परप्लेक्सिटी आसा आनी तूं टायप करून घाल्यार तुमकां पुराय मेळटा. डिटेल्स मेळटा कालें करीचें कितें तुमकां कळना तर वॉट इज द प्रोसिजर फॉर ऑनलायन कंप्लेन टप्प येता तुका पुरो डिरेक्शन दिता केल्यार जालें. हय आमी करना. तुका सांग वॉट इज द पॉक्सो एक्ट घाल कन्नड जाल्यार कन्नडांत आसा. तुका समजना आनी खंयचे लातीन भाशेन ती आसा सक्कड बसांनी तुमकां मेळटा. हय ट्रान्सलेट करतात. इतले पुरो फेसिलिटी आसतना कांय व्हडलें आमी बेश्टें तें रील पळोवन मस्त टायम वेस्ट करता. हय चिंता थोड्यांक जाय ना म्हणा तुमी अशें पळोवन गेल्ले 2 घंटे 3 घंटे जाल्यार कळून कळना. ताचे बदल अवेरनस व्हिडियो पळयल्यार कितलें बरें जाता. भुरग्यांक समजयत मस्त आसा. आज हांवें येवन तुमकां शिकयचें म्हणना तुमी तर शिकयत. हय तें गरजेचें. ताका लागून न्ही कोणाक आशा आसा ताका संवसार कितलो उक्ते आसा कोणाक ना तो थिंत पडटा. अशें म्हणटा आसतना एक लॉयर जावन एक याजक जावन आनीक एक जनरल एक सामान्य मनीस एक ह्युमन बिईंग आमी म्हणटा अशें जावन तुमी एक बरें ल्हानपण तुमी जियेल्यात म्हणून तुमी म्हाका सांगलें. तर एक ल्हानपण भुरगेपणाचें तें मासुमियत आमी इनोसन्स कालें म्हणटा तें सांबाळचें कितलें गरजेचें. म्हणजे म्हाका एक सेंटेन्स आमी मोर्नाची रीत करता आसतना एक सेंटेन्स आसा तें ताका बऱ्या रितीन जिवंक मौन आसलें म्हणून. हय तें म्हाका बारी पसंत तो शब्द. ताका बऱ्यान जिवंक आसलें पूण
कारणाक लागून तो तसो जाला जावंक पुरो म्हण आमी मागणें करता तें करेक्ट. आमी ताच्या पासून विनंती करता. देवान आमकां सोमेस्तांक ताच्याच सारक्याचें स्वरुपाचें ताचेंत काळीज आमकां दिलां. त्या पासून तें कितें आमी ल्हानपणांत आमचें बाळपण आसा तें देवाचेंच बाळपण. जें कितें जेजूक दिल्लें बाळपण तें आमकांय दिलां. सो आमकां कांय सपरेट जेजूक सपरेट म्हूण ना, पूण तें बाळपण सांबाळचें गरजेचें. थंयतान मनशापण उपजाता. त्या बाळपणांतून मनशापण, त्या मनशापणांतून दैवीकपण. कोणी मनीस पाड न्ही म्हज्या लेकान असं सांगता. पूण जर तें ल्हानपणाचें बाळपणूच आमी वगडयलें तर मनशापण थंय येना. हय, आमकां पयशान तें मेळना, आमच्या जानवायन तें मेळना. तें आमकां देवान फ्रीली दिलां, मुक्त दिलां. तें बाळपण आनी तें बाळपण आमकां मनशापणाक, तें मनशापण आमकां दैवीकपणाक. त्या वेळा आमी सांगेत देवा समोर पेल्या समोर करूंक आमकां सलिसाय जाता. नातल्यार आमी कितलेंय सांगो या तुमी कितलेंय पॉडकास्ट करूं, आमी कितलेंय आमी कार्मेलीन विडियो धाडूं, आमी कितलेंय बरें शर्मावन दिवं, कितेंच बदलना. ताकाच तें बाळपण, देवाचें बाळपण. हांव कित्याक म्हणटा देवाचें देवान आमकां दिल्लें, आवय बापायन दिल्लें न्ही. आमच्या त्या काळजांत तें बाळपण, तें इनोसन्स तें देवान घाल्लें, तें सांबाळचें गरजेचें. ताका आमकां मनशापण, जर एकल्या मनशाक ह्या व्यक्तीक मनशापण आसा तर हांव धैर्यान सांगता समाज बदलता, कुटुंब बदलता. त्या पासून गरजेचें. हांव एक ह्या जाग जावन हांव एक वकील जावन म्हजी आशा इतलेंच, म्हजो संवसार संवसार न्ही, म्हजे लोक बरे जायचे, म्हज्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी बरें जायचें, म्हज्या क्रिस्तांव समाजान बरें जायचें. जर तुमी बरें केलें तर हांव एक ह्या जाग जावन सार्थक. कित्याक जर हांवें तें आपणायलां तर, जर हांव ह्या जाग जावन आनी आज एक वकील जावन हांव काम करता तर एकच म्हजी आशा, म्हज्या क्रिस्तांव कुटुंबांनी बरें जायचें, म्हज्या धाकटुल्या भावांनी या व्हडल्या भावांनी या भयणींनी बरें जायचें, आमचें कुटुंब बरें, आमी एक मेल फंक जायची म्हजी आशा. त्या पासून म्हजी एक मिस हांव कितें करता गे म्हळ्यार हांव सिवील प्रॅक्टीस करता. डॅरल अंद्रादे सर म्हजो सिनियर एडवोकेट, ताणें म्हाका बरें करून ट्रेन केलां. आनी ताचे उपरांत म्हाका सडाव जावन आमचे कोंकणी वकील कोणीय आसूं दी म्हाका सपोर्ट करतात. ना म्हूण हांव पदरा म्हणल्यार एडवांटेज. सो हांव कितें करता गे म्हळ्यार लोकांच्या घरा वयता, समजयता. आमी झगडे करून कालें फयतो, एंड रिजल्ट कालें कांय ना. हांवें म्हज्या कुटुंबाक सांगचें तेंच. सो सगळे तुमकांय सांगचें तितलेंच, आमी झगडे करून कांय फायदो ना. आमी जल्मल्या तर तें बाळपण आमकां दिलां तर, तें इनोसंट दिलां तर आमी सांगाता जिवोवचें. तर म्हजी आशा, म्हजें मिसांव जर हांवें संपूर्ण करीचें तर तुमचो सहकार गरजेचो. त्या पासून हांव घरांनी विजीट करून केस पट्टी काडूंक सांगता. एडवोकेट आयकना जाल्यारय काडूंक सांगता. हांवें सांगलें एक मर्यादीत काडटात, आमी कॉम्प्रोमायज पिटिशन घालता, पाटी काडटा, पार्टिशन डीड करता आनी समाधान जाता. त्या पासून एक मिसांव जावन हांवें घेतलां. हांव हॅप्पी आसा. आनी म्हज्या प्रोविन्शियलान जावन दी या म्हज्या मलगड्या पदरा पासून गोंयांतान जावन दी म्हाका भरपूर सहकार दिला. सो दॅट इज अ ब्लेसिंग्स. करेक्ट. आनी म्हजी आवय बापाय तातूंत संतोश भोगतात. Correct. कित्याक ताजो पूत बरें करता म्हणटा ती संतोश भोगतात. त्या पासून विक्षकांक, कार्मेलीन प्रेक्षकांक फादर रायनान सांगचें इतलेंच, जें कितें आमी तुमकां दिता बऱ्या रितीन समजून जिवचें गरजेचें. आनी पाद्रापान कितें सांगलां तें उलयता आसतना तांकां तें कन्विक्शन आसा जाल्ल्यान तो संतोश तांच्या तोंडार तो परजळ म्हाका दिसता. आनी फादर रायनाक हांव पर्सनली वळखता, कित्याक हांवें कार्मेल कुटुंबाचो एक ल्हान चंदो हांगासर, तशें सडावत कार्मेलीत पाद्रापाक हांव वळखता. पाद्राप आज तांणी सांगले प्रमाणे ल्हानपणां ते मस्त पोखऱ्याले जावंक पुरो, आतां तांची पोखरीपणां कांय तांणी सोडून हंत. कित्याक ल्हान भुरग्यां कडेन तांणी तांचो, कित्याक तांकां ल्हान भुरगीं मस्त मोगाची. देखून चिल्ड्रन्स डे स्पेशल एपिसोडाक ताच्यान की बरो व्यक्ती हांगासर म्हाका कोणी आसचो ना म्हणल्या खातीर तांकां हांगासर हांवें आज आपोवन हाडून बसयलां. तशें आसतना फादर तुमच्या काळजांत आसचें भुरगेंपण अशें मुखार वचून दी. आतां थोडे पुटी हांगा पोखरेकन काडून ते काले पुरो सांगून हांसून काडून भोंवन आसतात. देखून फादर रायन पयल्यान पयलें आमच्या विक्षका तर्फेन आयच्या एका पॉडकास्टाक तुमी हांगासर येवन बऱ्यांतली बरी इन्फॉर्मेशन, अवेरनेस सांगत आस, बरो एक संदेश आमच्या लोकांक तुमी दिला. देखून तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना कार्मेल गुड्यार तावन तुमी हांगासरच आसात. हांगासर तुमकां ट्रेनिंग जालां, हांगासर तुमी जिवन आसात. बाळोक जेजू तुमचेर आशिर्वाद घालना. तो पवित्र आत्मो चड आनी चड तांच्या मजतीन तुमकां बरोवन दी. तुमच्या हातांक, तुमच्या मोतीक आणखी चड जानवाय लाभून तुमच्या तावन आमच्या लोकांक आणखी चड सेवा मेळोवन दिता म्हणलें म्हजें मागणें. येस, देव बरें करूं. येस.
संतोष झालो देव बरें करूं चलो माझ्या कार्मेल कॅफे कशी बघली कॉफी तुमकां आज आमी होय. चियर्स म्हणून करू ना कशी आसली ही कॉफी थंड जावन आयली म्हूण कॉफी मेळ्ळ्या बरें फाल्यां फ्रेश कापा करून दिवया तुमकां संतोष जालो म्हणून हांव पाती येता येस 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 तर मोगाच्या वीक्षकांनो खंडीत जावनी आमच्या भुरग्यांक आयच्या एपिसोडान तुमी कितें पळयतात तांकां एपिसोड पळोवंक तांकां कळना जावंक पुरो बट कितें तुमी पळयतात दया करून आमच्या भुरग्यांक सांगा आनी आयज हो भुरग्यांचो स्पेशल एपिसोड आमी केला अशें आसतना आमची भुरगीं बरीं जालीं जाल्यार आमचें कुटुंब बरें जाता आमची समाज बरी जाता मुखार आमी एक बरी समाज बांदया तुमच्या सांगून पाद्रापण आमकां संदेश दिला आसतना दया करून कानुनाची माहीत इल्ली जोड घेया इल्लीशें समजून घेया आनी एक बरी समाज आमी बांदून हाडया अशें आसतना तुमकां एक स्पेशल अनाउन्समेंट आज हांव करूंक अशें येता कार्मेल किराणाचो कार्मेल कॅफे शो येदोळ म्हणसर आमी कोणीय स्पॉन्सर नासतना आमी करनासल्या पूण आनी मुखार कोणायकी तुमकां हो शो स्पॉन्सर करन ह्या शोचे पोशक जावं तुमकां जाय जाल्यार स्क्रिनार दिसच्या नंबराक तुमी आमकां कॉन्टॅक्ट केलें जाल्यार तुमची एडवर्टायजमेंटां जावं दी वा तुमची स्पॉन्सरशीप हांगासर आमी घालतल्या आनी अशें आसतना तुमकां करूंक अशें परत एकल्यांत कार्मेल कॅफे शो पळोवनचें मात्र न्ही शेअर करूंक आसा कार्मेल किरण चॅनलाक सबस्क्रायब करूंक आसा आनी तशेंच कितें बरें जालें कितें बरें करीत आसलें ती आमकां कॉमेंट्सांनी तिळशी दिता अनेक विशय हांवें पळयला थोडे पुटी म्हाका पर्सनली मेसेज घाल वा कॉमेंट्सांनी हाका आपया त्या मनशाक आपया म्हणून तुमी आमकां सजेस्ट करतात पूण त्या मनशा विशयान आमकां चड खबर आसना जावंक पुरो देखून कोणायकी आमी हांगासर आपयचे म्हणून तुमकां बघतात जाल्यार तांची एक ल्हान प्रोफायल वा तांची डिटेल्स तशेंच कॉन्टॅक्ट डिटेल्स स्क्रिनार दिसच्या नंबराक तुमी आमकां धाडले जाल्यार खंडीत जावन त्या मनशाक आमी कॉन्टॅक्ट करता मुखार तांकां आमी हांगा आपोवन हाडूंक प्रयत्न करतले देखूनच मेस्तांक येदोळ म्हणचे तुमी दल्ल्या मोगाक आमी तुमकां रणी तशेंच मुखल्या दिसांनी परत बरे एपिसोड घेवन बरो विशय घेवन तुमच्या मुखार हांव आसतली तवळ परत पळोवन रावा कार्मेल किरण चॅनल आनी कार्मेल कॅफे मेस्तांक देव बरें करूं.